नमस्कार. पोया अपडेट खबरो. प्रुडंटाचो एसएमएसा-वरवीं बातमी दिवपी डिजिटल गोवा कडेन टायअप. आता प्रुडंटाच्यो न्यूज मेळटल्यो एसएमएसा-वरवीं. म्हयनाळे, स म्हयनाळे आनी वर्सुकी पद्दतीन घेवं येता सेवा. पर्यटन मंत्र्याच्यो भानगडी वयर काडचे न्ही म्हण आपल्या आड नोटिशीचे कारस्थान. परसेप्ट आनी स्टारलायट्सान धाडिल्ल्या कायदेशीर नोटिशी वेल्यान ट्रॉझनाचो सरकाराचेर आरोप. विर्डी धरणाचे काम बंद करचे. गोयचो म्हादय ट्रिब्युनला मुखार अर्ज. म्हादयच्या उदका वांटपाचो निकाल लाग मेरेन विर्डी बांदकामय नाका, उदकाचे नियोजनय नाका. दोन आरोपी हळदूण पुलीस स्टेशनाच्या कादयेंतल्यान फरारी. मध्यान राती टॉयलेटीत फोणकूल मारून काडल्यो फुज्ज्यो. एकल्याक धरलो, 3 पुलीस कॉन्स्टेबल निलंबित. गोय मराठी फिल्म महोत्सवाचो शुभारंभ. मराठी सिनेसृष्टीतले स्टार्स गोंयांत. उक्तावणाक मराठीतली गोंयकार अभिनेत्री आशालता वाबगांवकाराक कृतज्ञता पुरस्कार. आणि पर्रा नायजेरियनाच्या खुनाच्या केशीत 5 जाण जामिनार सुटले. वट्ट 7 जाण आता भायर, 4 फरारी. पुलीस तपासांत पंचनाम्या सावन पुराव्या मेरेन कांयच धड ना. कोर्टात उक्ताडार. खबरो विस्तारान. एसएमएसा-वरवीं बातमी दिवपी डिजिटल गोवा बरोबर प्रुडंटान टायअप केला. प्रुडंटाचो संपादक प्रमोद आचार्य आनी डिजिटल गोवाचो संपादक नीरज नायकान पणजे पत्रकार परिशद घेवन ही घोषणा केली. आता आमच्या प्रेक्षकांक एसएमएसा-वरवीं गोंयांत कितें घडटा ताची म्हायती मेळटली. म्हयनाळे वा 6 म्हयनाळे वा वर्सुकी पद्दतीन ही एसएमएस सेवा घेवं येता. आता तुम्ही ज्या जाग्यार आसात थंय तुमकां ब्रेकिंग न्यूज मेळटली. गोंयच्या खंयच्याय भागात तुम्ही आसूं पूण गोंयांत कितें घडटा ताची म्हायती तुमकां तुमच्या फोनाचेर मेळटली. एसएमएसा वरवीं तुमकां तें कळटलें. गोंयांत एसएमएसा वरवीं न्यूज दिवपी एकमेव डिजिटल गोवा ह्या संस्थे कडेन प्रुडंटान टायअप केला. इतली वर्सांनी सगळे जाण सबस्क्राइब करता डिजिटल गोवा. आय डोंट रिमेंबर निरजान एकदा तरी कोणाची एड धाडिल्ली. सो दिस इज ट्रुली एन इंडिपेंडंट मिडिया आनी एज अ रिस्पॉन्सिबल चॅनल जंय आमकां कॉर्पोरेट बॅकिंग आसा. वी डिसायडेड की वी विल गेट इनटू कोलॅबोरेशन एंड सपोर्ट दिस इंडिपेंडंट मिडिया रादर देन कॉम्पिटिंग विथ इट. वी आर रायट नाव फोकसिंग ऑन हार्ड न्यूज बिकॉज एक गजाल ताकाय लक्ष आयला, आमकांय लक्ष आयला की लोकांक चड हार्ड न्यूज जाय आसता. घडलें की कळपाक जाय. नाव दॅट इज दी ओवरऑल मायंडसेट. सो त्या हातूंतल्यान आतां जी सर्वीस आसा ती आनी क्विक आनी अपडेटेड जर केली आनी इवन रातीन किंवा लेट नायट जर कितें घडलें ते सुद्दां लोकां मेरेन जर आमी पावोवपाक शकले एटलीस्ट एसएमएसाचेर. बिकॉज एसएमएसाचेर सगळ्यांत चड स्ट्रेंथ कितें की तूं ज्या जाग्यार आसता त्या जाग्यार तुका बातमी मेळटा. सो दॅट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ. दिस वॉज माय ड्रीम प्रोजेक्ट आनी हाजे खातीर हांवें भरपूर त्रास काडले. हाजे खातीर हांवें खूब सॅक्रिफायसीस केल्या. सो म्हाका हें मिडियम आतां जशें आसा तशें स्टॅग्नेटेड जाल्लें नाका आशिल्लें. आय वॉन्ट इट टू ग्रो. आतां कितें जालां आमी ऑलमोस्ट वी हॅड रिच्ड वन सॅच्युरेशन पॉयंट. सो म्हाका दिसलें कितें तरी वेगळें करया कितें तरी. एंड दीस इज द होल आयडिया बिहायंड टायींग अप वीथ प्रुडंट. प्रुडंटा कडेन वेगळी स्ट्रेंथ आसा, आमचे कडेन वेगळी स्ट्रेंथ आसा. होपफुली दोनूय स्ट्रेंथ एकठांय येवन वील बी एबल टू डू समथींग डिफरंट. मोस्ट इम्पॉर्टंट इज वील बी एबल टू गिव गुड सर्वीस टू द पीपल. मनी इज नॉट अ इशू हियर. बेसिकली द वॉट इज इम्पॉर्टंट इज पीपल शूड गेट अ गुड सर्वीस. एसएमएस सेवा म्हयन्याक 100 रुपया वा 6 म्हयन्याक 500 रुपया आनी वर्सुकी 900 रुपया दिवन घेवंक मेळटली. तुम्ही जितल्या चड काळा खातीर ही सेवा घेतात तुमकां तितलो फायदो जातलो. तुमकां जर ही सेवा सबस्क्रायब करपाची आसा जाल्यार 9011043390 वा sms news@prudentmedia.in हाचेर संपर्क सादचो. प्रुडंट आनी डिजिटल गोवा ह्यो संस्था सारकी बेगिनात बेगीन आनी कसलोच पक्षपात करनासतना बातमी दितात. प्रुडंटाची स्वताची वेबसायट आसा. तशेंच यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, मोबायल एंड्रॉयड ॲपाचेर प्रुडंट आसा. आता ह्या टायअपा उपरांत एसएमएसाचेरय प्रुडंट पावला. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. पर्यटन मंत्री पर्वळेकाराच्यो भानगडी वयर काडटा म्हूण 2 कंपन्यांक फुडें काडून राजकारण चल्लां असो आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो मुखेल म्हणयारो ट्रॉझन डिमेलोन केला.
आपल्या आड मानहानीचे नोटीशी धाडपी कंपन्यांनी कोर्टात जरूर वचचें. आपणे तांचेर आरोप करूंक नाशिल्ले, पूण खुद्द कंपनीन कार्यावळी खातीर पयशे दिवचे पडटात म्हण आरोप केले. जाल्यार मुख्यमंत्री, आमदार पाशेको आनी मायकल लोबोन टिका केल्ली. पर्यटन मंत्र्याच्यो भानगडी वयर काडचे न्ही म्हण आपल्या आड कारस्थान चल्लां अशें ट्रोजनाचें म्हणणें. Allegations made in those notices are absolutely misconceived. The organizers should apologize over their claim that the government was bribed. This is Michael Lobo who is saying this. Show me one line where I have said that they have bribed. I am putting a question. I am in public life. If I am not supposed to question the omissions and commissions of this minister who has earned a questionable reputation for himself, his reputation is questionable, not only in this matter, in so many matters that I have brought before you all. Nikki Pacheco, during a press conference, claimed that he had received a text message from the Sunburn organizers who claimed that bribes were given. I have asked the question from where the penthouse has come, from where the monies have come, whether the kickbacks, and who says kickbacks means only money, and who means kickback means bribe? The tourism minister is on record that he would not grant permission in Kandoli. And they say that they are come for the first time. Why get us involved? Now when an earlier person is on record to say he has paid, the tourism minister is on record that he will not have a festival in Kandoli, and suddenly permission is granted. Do I not have the right to pose a question? And this Sunburn sent me a notice to say I have defended them. Where I have said that they have paid, even though the chief minister made a statement that they made a charge that they had paid money. I have not said that they have paid money. I have questioned whether money have been paid to the minister. The minister has to clarify. So then I have defamed them. What strategies are being utilized? They are trying to keep me busy. बिर्डी धरणाचे काम बंद करचे म्हण गोंय सरकारान म्हायदय ट्रिब्युनला मुखार शुक्रारा अर्ज घालो. महाराष्ट्रान चालू केल्ले बिर्डी धरणाचे काम बेकायदेशीर, ताका कसलेच परवाने नात, ते आसत तशें दवरपाचो आदेश दिवचो म्हण गोंयान ट्रिब्युनलाकडे मागला. म्हादय ट्रिब्युनला मुखार आंतरराज्य उदका वांटपाच्या प्रश्नाचो निकाल लागा मेरेन महाराष्ट्राक मांडवी न्हय वा उपन्हंयांचेर बांदकाम वा उदकाचें नियोजन सुद्धा करपाक दिवचे न्हय असो अर्ज गोंयान ट्रिब्युनला मुखार घाला. वर्ष 2007 गोंयचे तेन्नाचे काँग्रेस सरकारान विर्डी धरणाचे काम करपाक मान्यताय दिल्ली. उपरांत पर्यावरणवाद्यांनी विरोध केल्ल्यान मान्यताय फाटीं घेतली. मात महाराष्ट्रान अंदू वर्सा परत विर्डी धरणाच्या कामाक सुरवात केल्या. प्रकल्पाक विरोध करपाक शुक्रारा गोंय सरकारान हो अर्ज म्हादय ट्रिब्युनला सामकार घालो. गोंय सरकारान ट्रिब्युनला मुखार आर्ग्युमेंट आनी मुद्दे घाल्यात ते अशे: विर्डी धरणाचो गोंयच्या पिवपाचे उदकाचेर परिणाम जातलो, म्हादय वाठारांतल्या रानवटी जिवांचेर जातलो परिणाम, म्हादयची उदकाची पातळी देंवतली, गोंयच्या हिंटरलँड टुरिजमाचेर परिणाम जातलो. महाराष्ट्र सरकारान सुरू केल्ल्या विर्डी धरणाचें काम बेकायदेशीर. धरणाच्या कामाक हात घालतना ताचो पर्यावरणाचेर जावपी परिणामाचो अभ्यास केल्लो ना. मांडवीचें उदक तिळारीत घालपाचो हो प्रकल्प बेकायदेशीर. आंतरराज्य न्हंयेचेर प्रकल्प बांदपाक केंद्र सरकाराची मान्यताय जायच. महाराष्ट्रान प्रकल्पाक कसलेच परवाने घेतिल्ले नात. महाराष्ट्रान एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट केल्लो ना. महाराष्ट्र सरकारान प्रकल्पाचे तंत्रीक मुल्यांकन केल्ले ना. पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयाची मान्यताय ना. हे आर्ग्युमेंट घालून विर्डी धरणाचे काम बंद करपाचो आदेश दिवचो म्हूण गोंय सरकारान म्हादय ट्रिब्युनलाकडेन मागला. आंतरराज्य उदका वांटपाचे प्रस्नाचो निकाल लागा मेरेन महाराष्ट्राक मांडवी न्हंय वा उपन्हंयांचेर बांदकाम वा उदकाचें नियोजन सुद्धा करपाक दिवचे न्हय अशी मागणी गोंय सरकारान केल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. हणजूण पुलीस स्टेशनाच्या कादयेत आशिल्ले 2 आरोपी जेलींतल्यान फरार जाले. ओंकार पाटील आनी सावळो गांवकारान मध्यानराती 2:30 ते 3 दरम्यान टॉयलेटीत फोडकूल मारलो आनी ते फरारी जाले. चोरी प्रकरणात तांकां धरिल्ले. पुलिसांनी ओंकाराक धरला. 3 पुलीस कॉन्स्टेबलांक निलंबीत केल्यात. ओंकार पाटीलाक म्हापशे पुलिसांनी धरिल्लो आनी सावळो कोरगांवकाराक पेडणे पुलिसांनी धरिल्लो. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.